फुडल्या म्हयन्यांत गोंयांत पयली इलेक्ट्रीक आनी सोलर फेरीबोट सुरू जातली। रायबंदर आनी चोडण उदका मार्गार ही इलेक्ट्रीक फेरीबोट धांवतना दिश्टी पडटली। सुमार 4 कोटी रुपया खर्च करून ही फेरीबोट बांदल्या। पयल्या पावड्यार फकत एकूच फेरीबोट चलतली। हे फेरी खातीर कशी चलता ते पळोवन उपरांत अशा तरेच्यो आनीक फेरीबोटी घेतल्यो अशी म्हायती न्हंय येरादारी खात्याच्या गोपांकडल्यान मेळ्ळ्या। इको फ्रेंडली आशिल्ल्या ह्या फेरीबोटींत बॅकअप म्हूण डिझल जनरेटराचो उपेग करपाची सुविधा आसा। एकदा बॅटरी चार्जिंग केल्या उपरांत 3 वरांचो बॅकअप उरतलो जाल्यार फेरीबोटीच्या धोक्यांचेर चार्जिंग स्टेशन उबारतले। एका वेळार 60 प्रवाशांची येरादारी करपाची ह्या फेरीबोटीची तांक आसतली।